सगळ्यात पयलीं हांव तुमकां प्रेस मिडिया प्रेस प्रिंट मिडिया सगळ्यांक धन्यवाद दिता, कारण गेल्ली 13 दीस आमी कंटिन्यू ह्या आझाद मैदानाचेर आमच्या मागण्या खातीर हांगा धरणे उपोशण करताले आनी ताका लागून तुमी सगळ्यांनी बरी कवरेज दिली, बरो सपोर्ट केलो म्हणून तुमकां धन्यवाद म्हणटा. गोवा समग्र शिक्षा अंडर कॉन्ट्रॅक्टर टिचर म्हणून फिजिकल एज्युकेशन, आर्ट एज्युकेशन आनी वर्क एज्युकेशन गेली 10 ते 12 वर्सां काम करताले. आनी आमची एक अपेक्षा आसली सरकारा कडेन की जे सरकार फाटीं सांगत आयिल्ले की आमी तुमचें कितें तरी करतले, तुमकां पळयता कशें कितें करून घेवपाक मेळटा तें म्हणून आमची एक अपेक्षा आसली ह्या सरकारा स्पेशली ह्या सरकारा कडेन की हे सरकार कितें तरी आमच्या खातीर हें करतले. कारण बींग एक क्वॉलिफायड टिचर एंड 10 ते 12 गोंयच्या गव्हर्मेंट हायस्कुलान शिकून आमची ही अपेक्षा आसली. पूण आयज जेन्ना सीएमान आर्ट एंड कल्चरलान जेन्ना आपोवन गेले आनी तेणी सांगलें की आनी हाच्यान कांयच करपाक मेळना, कायद्यान जें कितें आसलें तें आपूण केलें आनी तुमकां जर कितें केलें जाल्यार बाकीचो 10,000 कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आहा तांकांय आपणाक करचें पडटलें आनी ताका लागून हांगासर कांय करपाक मेळना आपणाक अशें म्हणून तेणी स्टेटमेंट केलें. तरी सुद्दां आमी सांगलें की आमकां एक जर रेगुलर पॉसिबल ना जाल्यार जे पे स्केल जे आसा जे बाकीच्या स्टेटीन लायला, आमी परत परत सांगता तुमकां कित्याक ज्या बाकीच्या स्टेटीन कशें लायलात तशें तरी लायात, जेणे करून आमचे PF आमकां लोन फॅसिलिटीज मेळटली आनी जे बाकीचे फॅसिलिटीज कितें आहा त्यो मेळटल्यो. बट ते सीएम कांयच आन्सर दिना, तेजेर ते जावचें ना, डायरेक्टरा कडेन उलयात अशें म्हणटात. आतां हांगा कशें जालां, आमी एक अपेक्षा व्हडले अपेक्षेन ह्या सरकारा कडेन पळयताले की हे सरकार करतलें आनी ताका लागून लोकशाये प्रमाणे जो आमचो अधिकार आसा त्या अधिकारा प्रमाणे आमी हांगासर उपोशण जे दिसान केलें आनी ते एक त्या उपोशणांतल्यान एक आयज पर्यंत अशें जालां की ज्या उपोशणांतल्यान एक कितें तरी रिजल्ट मेळटालो अशें म्हणून अपेक्षा आसली आमची. आनी आमी हे दाखोवन दिलें की गोंयच्या लोकांक आमी कशे क्वॉलिफायड आसा आनी आमचो कसो इनजस्टीस जाता हे सगळ्या लोकांक आयज कळ्ळें आनी ताका लागून त्या लोकांक कळ्ळें की कशें बाबा हेंची इनजस्टीस जाता तो. आतां फुडलें म्हणजे कशें, आतां जे आमी फाल्यांच्यान जे हायस्कुलां रिओपन जाता तें वेकेशन आसा तें सोंपता, सो आमकां आमची जबाबदारी खबर आसा. जरी आमचेर इनजस्टीस जाता तरी आमी आमच्या भुरग्यांचेर जे आमी शिकयता थंय त्या भुरग्यांचेर इनजस्टीस जावन दिवचें ना आनी म्हणून आमी सगळ्या टिचर्सान एक मतान हो डिसिजन घेतला की हांगच्यान आयच्यान आमी हेजें उपोशण आसा तें उपोशण आमी सोडटात. एक्चुअली हें उपोशण ज्या सरकारांतल्या कोणी तरी येवन तें सोडोवपाक जाय आसलें किंवा अशें बरें न्यूज दिवन, पूण बॅड लक आमचो अनफॉर्च्युनेटली की तें कांय जावं शकलें ना. आमकां खुद्द जावन आमकांच हें उपोशण जें आसा तें सोडचें पडटा. आनी एक नमूद करीन हांव, कित्याक इतलीं वर्सां काम करून जर तूं कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस क्वॉलिफायड आसा, तूं प्रामाणीकपणान ज्या हायस्कुलान काम करता तेन्ना अपेक्षा ही आसता, सगळ्यांची अपेक्षा आसता. जेन्ना एक आमदार जाता त्या आमदाराक 5 वर्सां जाल्या उपरांत ताका दिसता आपूण परत निवडून येवचो, परत मंत्री जावचो आनी मुख्यमंत्री जावचो. प्रत्येकाक दिसता तशीच अपेक्षा आमची आसली की 10 ते 12 वर्सां काम करून आयज खंय तरी आमी एक हें जातलें, आमचें खंय तरी काम जातलें. पूण तशें कांय दिसना, कारण कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून आमी आतां 10,000 जर म्हटलें जायत, जे वर्कर्स आसात ते तांकां लागून आमकां जायना म्हटलें जायत जाल्यार हें अशेंच उरपाचें, केन्नाच हें रिजॉल्व जावचें ना. कारण आनिकूय ह्या वर्सान भर पडटली तितून आनी 10,000चे 11,000 जातले, 12,000 जातले. आनी म्हाका दिसता अशें केल्यार हे आमचे कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून काम करता ते हांगा कॉन्ट्रॅक्टाचेरूच काबार जातले अशें दिसता. आमची एक अपेक्षा आसली सरकारा कडच्यान की हातून टप्प्यान तरी जे आसा आयज आमकां घेतले, फाल्यां दुसऱ्यांक घेतले, परत तिसऱ्यांक घेतले, अशें करून हे काबार करतले अशें दिसतालें. पूण हांगा कांयच जाता अशें दिसना. म्हणून आमकां हो जो आमचो जो आसा मुवमेंट जो आसा तो आमच्या हायस्कुलाक लागून, म्हणजे फाल्यांच्यान जे हायस्कूल ओपन जाता ताका लागून आमकां हांगा आमी बसले, हांगा खूब दीस बसले. पूण आतां ते फुडें ते पॉसिबल जायना आमचे कडेन बसपाक. तेन्ना हो जो उपोशण आसा तें आमी तात्पुरतें स्थगीत करता. फुडें जेन्ना हो मुवमेंट आमचो आतां स्थगीत जातलो, फुडें जेन्ना नवीन सरकार घडटलें किंवा कितें जेन्ना जातलें तेन्ना आमचो मुवमेंट परत चालू जातलो. कारण तो पर्यंत आमकां हे जे आमचें जे इनजस्टीस जाता जो पर्यंत जस्टीस मेळना तो पर्यंत आमचो मुवमेंट चालू उरतलो. पूण सद्याच्या हेका जो आतां आसा तो आमी स्थगीत करता. फुडें जेन्ना आसता तेन्ना चालू करतले. तुम्ही म्हणटा की दुसऱ्या सरकाराक 3 परत बसतलो. हय, मुवमेंट हो चालूच उरतलो, कोणाचेंय सरकार जावं फाल्यां.
मुवमेंट हो चालूच उरतलो कारण हो इनजस्टीस जाता सगळ्यांक खबर आहा. आयज जर ते म्हणटा हे बाकीच्यो स्टेटी करपाक शकता जाल्यार गोंय सरकारान करपाक जाय अशी आमची अपेक्षा आसली. कारण गोंयांत तरी चड टिचर ना. ह्या सेंट्रल स्किमीन आमी फक्त 54 आहा ते बी क्वॉलिफायड आहा ते इजिली करपाक जाता. आनी आमी आयज सुद्दां CM मुख्यमंत्र्याक तेच सांगलें स्टेप वायज स्टेप कर. आयज आमकां घे, फाल्यां दुसऱ्यांक घे, कोण कॉन्ट्रॅक्ट पार्ट टायम आसा, डबल पार्ट टायम आसा तांकां घे. स्लोली रिजॉल्व कर हेंचो जो प्रश्न आसा. पूण ते आयकुपाक तयार ना. तेंचें म्हणणें इतलें जाता की 10,000 स्टाफाक आपूण सद्याच्या घडयेन आपूण काय करूंक शकना. CMान मेळपाक 60% हायक केला तेजेर आपण हायक करूं शकता. 60% म्हणजे कशें स्टेट गव्हर्मेंट 60% करता. ऑलरेडी आमकां 16 आसलो म्हणजे जांकां 16 आसलो तांकां 9,000 वाडयला CMान आनी जांकां 15 आसलो तांकां 10,000 जाता. म्हणटकीर जे 60% हो स्टेट गव्हर्मेंट आमचे स्टेट फ्रॉम मनोहर भाई पर्रीकर जेन्ना आसले जेन्ना सेंट्रलान तो 15,000 वयल्यान डायरेक्ट 7.5 केले तेन्नाच्यान उरिल्ले जे वयले कितें एमावंट आहा तो स्टेट गव्हर्मेंट बेर करता आयज पर्यंत. तुम्ही CMाक आतां मेळ्ळे तुम्ही म्हटलं की तुम्ही आता परत आंदोलन हे कंटिन्यू करतले. हय. सो तुम्ही आतांच कित्याक कंटिन्यू करना? तर तुमकां CMान जर तर तुमकां सांगलें की जावपाक शकना जाल्यार फुडें हें जातलें तुमचें. जावपाक शकना. CMाचें आसा कशें आहा हें जावपाक शक्य आसा हें आमी पटोवन दिलां आनी ते सगळ्याक पळय CM आतां कसो कित्याक उलयता अशें CM आमकां खबर ना. बट सगळ्यांनी मान्य केलां की एटलिस्ट म्हणजे अशें आमी जेन्ना पर्सनल मेळटा तेन्ना एटलिस्ट तुमकां स्केल तरी लागपाक जाय कित्याक तुमी क्वॉलिफायड आसा बाकीच्या स्टेटीन केला तेन्ना तुमकांय करपाक जाय अशें आसा. बट आतां ह्या सरकाराक कितें प्रॉब्लेम आसा मे बी फायनान्शियल क्रायसीस आसत कितें आसता आमकां खबर ना. बट करपाक जाता जायना अशें ना. आमच्या कडेन ते बाकीच्या स्टेटीचे डॉक्युमेंट्स आसा आमी दाखयल्ले आसा. सो करपाक जाता. फक्त इच्छा शक्ती जाय की आपूण 10,000तलो ते काबार करतलो ज्यांच्यांनी ते त्रास काडला तितले तांकां खंय तरी आपूण तेंचे जे इश्यू आसा ते रिजॉल्व करतलो. ती इच्छा शक्ती जाय ती हांगा खंय तरी दिसना. कित्याक ती खबर ना. फाटली 13 दीस जाल्यात 14वो दीस आमी हांगासर आमचे हक्क मागपाक हांगासर बसलेले. तेन्ना आयज CMा कडेन आमची मिटींग जाली. तितून CM सर म्हणपाक लागलो की आपूण तुमकां 60% वाडयला सो आपल्या हेज्या व्यतिरिक्त आनी कांयच जावं शकना. हांव म्हणटा की जावपाक सगळें शकता पण इतलें केलें आसूं आतां जेन्ना सरकार अजूनय विचार करूं शकता. अजून मेरेन आमी एग्रेसीव जावंक नासले कित्याक आमकां सरकाराचेर खूब विश्वास आसलेलो की आमचे कितें तरी करतले. लास्ट मुमेंटा मेरेन आमी एग्रेसीव जावंक ना तेंच्या विश्वासारच रावले. CM सराक अजूनय टायम आसा. एकच रिक्वेस्ट करता जर तुमकां रेगुलरायज करपाक जायना जाल्यार एटलिस्ट ती 25 सॅलरी म्हणटा ती एटलिस्ट 35 to 40 तरी व्हरून दवरपाची. आनी जेन्ना तुमचो परत सरकार येत जाल्यार फुडें प्रोसेस करून आमकां कशे तरेन रेगुलरायज करपाचें. पूण आतां सपोज 1 म्हयनो 1 to 1.5 म्हयनो उरला तेन्ना विचार करचो आमचेर की आमी अजून मेरेन सायलंटूच आसा. सायलंट रावतले तुमच्या विश्वासारच रावतले. तो विश्वास दाखोवन आमकां एटलिस्ट 35 to 40 व्हरपाची मातशे विचार करात. आनी आयजच्यान स्टॉप करता म्हणल्यार आमकां भुरग्यांची काळजी आमचेर इनजस्टीस जाता म्हणून आमी भुरग्यांचेर कशेंच जावंक दिवचें ना. कित्याक फुडले आमचे भावी फ्युचर आसा ते भुरगे. सो तेंच्या फ्युचराक मात सुद्दां की तेंचें फ्युचर फुडें घडोवंक जाय. जर आमच्या खातीर जर तेंच्या फ्युचराक खंय तरी धोको क्रिएट जाता की ताका लुकसाण जाता ती जावची ना अशें सगळे टिचरे बसून सहमती केली की आमचेर जावं दे पण आमी भुरग्यांचेर इनजस्टीस जावपाक दिवं नाका. तेंची फ्युचर आसा. फ्युचर आमच्या हातींत आसा. तेंचे आमकां फ्युचर घडोवंक जाय. लास्ट सांगता CM सराक आयज आमचो हो जो उपोशणाचो आमरण उपोशणाचो जो चेन हंगर स्ट्रायक आसलो तो मागीर स्थगीत करता. पण आमचो स्ट्रगल जो आसा तो फुडें कंटिन्यू उरतलो जे मेरेन आमकां जस्टीस मेळना ते मेरेन. सो सरकारान एक आमचेर विचार करचो आनी जो आमचो डिमांड आसा रेगुलरायज तो जायना सपोज जाल्यार 35 to 40 व्हरून दवरपाचें इतलेंच मागता. CMाक मेळ्ळे पळय तुम्ही आज CMाक मेळ्ळे तेन्ना CMाक तुमी सांगलें तुमची सॅलरी जर रेगुलरायझेशन तुमचें जायना जाल्यार सॅलरी 35 to 40 करची म्हणून आमी म्हटलां मातशें कितें तरी करा जेणे करून आमकां कितें तरी सेक्युरिटी मेळटली. तुम्ही तो ऑप्शन दिला. हय म्हटलां रेगुलरायज करता. एवरी टायम आमी आमकां ऑप्शन दिता option पळय दिला. कशें आसलें दिला. आमी रेगुलरायज ते कायद्यान करपाक मेळना म्हणटाले मे बी कायद्यान आसतले पूण आमी कितें सांगताले तुमी त्या खातीर स्टेटीची पॉलिसी करा एक एज्युकेशन पॉलिसी करा आनी त्या पॉलिसीच्या अंतर्गत आमकां ऑब्जर्व करून घेया किंवा त्या पॉलिसीन घाला आनी स्केल लाया. स्केल लायली म्हणजे ऑटोमॅटीक स्केल 40 to 45 ही स्केल लागतली. तेजे फुडें इयरली इन्क्रिमेंट TA DA कितें आहा तो
वचून रेगुलर जर इतल्या जाणांक पॉसिबल ना अशें 10,000 सुद्दां जाल्यार आमी आमचें सांगता की आमी एक क्वॉलिफायड आसा. क्वॉलिफायड आसून आयज कशें जाता इनजस्टीस खंय जाता आमकां हें खंय जाता की जेन्ना रेगुलर टिचर त्याच क्वॉलिफिकेशनाचो रेगुलर टिचर जेन्ना 90 आनी 80,000 ते वयर पगार घेता आनी आमकां आतां म्हणटा तुमकां 25,000 बाकीचे आनी कांय ना तेन्ना हे खंय तरी इनजस्टीस जाता अशें दिसना. सेम काम करता आमी फिजिकल एज्युकेशन किंवा आर्ट एज्युकेशनाचेर सेम काम करता पूण तें जायना. ते हीच मागणी आसली की तुमी 80,000 90,000 तांकां दिता आमकां एटलिस्ट 60 to 80% त्याच्या पेक्षा दिवपाक जाय न्ही. एकदम 25 आनी 80 आनी 90 खूब डिफरन्स आसा न्ही. तेकाच लागून आमी सांगताले हेच सांगताले जायना जाता सगळें कायद्यान करपाक गेल्यार सगळें जाता पूण जर जायनाच म्हणटा जाल्यार आमी तेंय ऑप्शन दिलें की स्केल लावचें आमकां स्केली प्रमाणे 40 to 45 प्रमाणे बसपाक शकताले आमी अशें म्हणून. मोर्चा एकदम एग्रेसीव जातो एग्रेसीव कितें सांगता जाता एग्रेसीव कितें सांगता जाता एग्रेसीव म्हणून आमी अजून मेरेन सायलंटूच आसले की आमकां ह्या सरकाराचेर खूब विश्वास आसलो आनी अजूनय आसात. जर तांकां रेगुलरायज करपाक जायना जाल्यार एटलीस्ट 35 to 40चेर व्हरून दवरूं शकतात ते. सो आमी हो मुवमेंट आसा तो सायलंटलीच आमी स्टॉप करता की अजून आमकां तुमचेर विश्वास आसा. न्ही एग्रेसीव म्हणजे कशें तुमी पळयलां बाकीचे आंदोलनां कशीं जाता आनी आमचें कशें जालें तें. बाकीचें आंदोलन कितें बसले आनी कांय जायना अशें दिसलें रस्त्यार देंवप रस्तो हाडप मागीर मोर्चा व्हरप कोणाच्या तरी घराचेर म्हणजे मिनिस्टराच्या किंवा मुख्यमंत्र्याच्या तशें आमी करूं ना. आमी जो म्हणजे रायट जो आमचो घटनेन आमकां रायट दिला पळय अधिकार दिला पळय त्या अधिकारा प्रमाणे आमी हांगाच बसून रावले आनी हांगा बसून रावले उपरांत तेंच्यांनी दोन फावटी आमचे कडेन उलोवणी जाले एकदां CM आयले ते जाले आनी आतां परतूय काल तेणी अपॉयंटमेंट दिलो पूण काल तांकां शक्य जावना म्हणून आयज परत दिलो. सो त्याच खातीर एग्रेसीव दाखोवना आनी ते आमच्या भितर ना तसलें दाखोवपाचें तसलें करपाचें आमी तसलें केन्नाच करूना. बींग ए टीचर म्हणजे तें आमकां हेंच जायना सूट जायना. सो त्याच खातीर म्हणटा की एग्रेसीव दाखोवना हेजो अर्थ असो न्ही की टिचर फाटीं सरले आपणाचे मागण्यो आसा ते फुडें सरचे ना अशें ना. हो जो स्ट्रगल जो आसा तो स्ट्रगल स्वताच्या आमच्या हक्का खातीर आसा आनी हो न्याया खातीर आसा आनी तो फुडें चालूच उरतलो इतलेंच. कमी इलेक्शन खातीर BJPक सपोर्ट आसता तुमचो ना तशें राजकारणाचें हांव काय उलयना ते लोक ठरयतले. बाकीच्या पार्टीक सपोर्ट करूंक ना पॉलिटिकल हय बाकीच्यांनी केला पूण सद्या कशें आसलें ह्या सरकारा कडच्यान हांव परत म्हणटा पळय ह्या सरकारा कडच्यान आमकां मोठी अपेक्षा आसली कारण आमी बी ह्या सरकाराचे पार्ट कशें आसले आनी ह्या सरकारा कडच्यान आमकां पयलींच्यान अपेक्षा आसली. आयज जे CM म्हणटात 25,000 हय आमी म्हणना 25,000 करूं ना पूण जे 25,000 तेणी 19 केन्ना सांगलेले केन्ना करपाक जाय आसले ते आनी आयज कितें तरी डिफरंट करपाक जाय आसलें हीच अपेक्षा आसली पूण तें तशें जाता दिसलें. फुडें कशें आहा कितें तें आमी कितें 54 काय आमी चेंज घडोवंक शकना. गोंयचे लोक कितें आहा ते चेंज घडयतले तितून आमकां पडपाचें ना राजकारणान आमकां पडपाचें ना. आमकां टिचर अपेक्षा आसा टिचर प्रमाणे अजून ट्रस्ट दवरता CMाचेर न्ही हांव तेच सांगता तेच म्हणून सांगता हांव CMा कडच्यान ह्या CMा कडच्यान स्पेशली आमकां मोठी अपेक्षा आसली ह्या CMा कडच्यान कारण तेंची मिसेसूय टिचर आसा ती काम करता ती कितलो पगार रेगुलर कसो तिका पेमेंट घेता तिचे कडच्यान जे कशें जाता त्याच प्रमाणे आमचेर बी जाता म्हणजे ह्या स्पेशली ह्या CMा कडच्यान आमकां चड अपेक्षा आसली बट ती जातना दिसना. मातशें फायनल एक वीक